दीस बुधवार, जुलैची 8 तारीख 2026. पहिले मासाप, होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतले मासाप, अध्याय 10 वोळ 1-3, 7-8 आणि वोळ 12. सर्वेस्पर असे उलयता, इस्रायल भरपूर फळ दिवपी समृद्ध दाखवाल. जितली सड ताची फळां वाडली तितल्यो सड वेदी ताणें बांदल्यो. जितलो सड तसो देश ग्रेस्त जालो तितले सड पुजे खांबे ताणें उबारले. तांचे कळीस कापटी, आपल्या अपराधाचें फारीकपण आतां ताणें दिवचें पडटलें. सर्वेस्पुरुसो तांच्यो वेदी मोडटलो आनी ताच्या पुजे खांब्याचो नाश करतलो. तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राय ना, कित्याक आमी सर्वेस्पराची भिरांत धरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पसत कितें करूंक जाता? देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 105, 2-3, 4-5 आणि 6-7. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोधा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर्व महत्कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोष भरीत जावं. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोदा. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मितांचो उगडास करा. ताणें उसारले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोदा. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बाळांनो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. श्लोक. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सोदा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला, बरी खबर सतमाना. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वोळ 1-7 पर्यंत. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडोवच्यो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करच्यो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं. पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हणून आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे. जेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुकागार मातेव, आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशे निर्देश दिवन धाडले. अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरी नाकात आनी सामारियाच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यामध्ये वसा. वेताना सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. नियाळ. जेजून केल्लें बरें काम आनी ताचें मिसांव ताचे सांगी अखेर जावना. आपले मिसांव मुंदारूंक ताणें 12 धर्मदूतांक विंचलें. देंवसार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. जेजू आयिल्लो आमकां जीव दिवंक आनी पुर्त्या मापान तो दिवंक. ह्या जिवाक अडखळ जावचें सगळें पयस करूंक आनी काण उडोवंक जेजून आमकां अधिकार दिला. 12 जाण धर्मदूत ताचे पयले पाटलावदारी. आमच्या काळाक आमी जेजूचे पाटलावदारी. जेजून दिल्लें काम करचें आमची जबाबदारी.
पयशिल्ल्या गांवाक वचून सुवार्ता प्रसार करूंक हर एकल्याक साथ दिना, पूण आमचे भोंवतणींच सुकून गेल्ल्यो शेळयो आसात. सर्गींच्या राज्या विशयांत उगडास विसरलेले जायते आसात. पयलें तांकां सर्वांक देवाच्या राज्याची बरी खबर दिवचें काम आम्हा सर्वांचें. जशें धर्मदूत पयशिल्ल्या गांवाक सुवार्ता पसरूंक पावले, तशेंच देवान आमकां आपयल्यार आमी तें खुशेन स्विकार करचें.